स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक आडखळ थारपी 6 झाडां कातरपाक आमी परवानगी मागिल्ली, मात रान खात्यान फकत एकूच झाड कातरपाक परवानगी दिल्ली. जाल्यार दुसऱ्या झाडाच्यो कांदयो मारून ते दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक सांगिल्ले. उरिल्ली 4 झाडां कातरपाक अजून परवानगी मेळूंक ना, मात वडाचें झाड हुमटून काडून ते दुसरे कडेन लावपाचो यत्न यशस्वी जाल्ल्यान आमी खोशी आसात, म्हूण स्मार्ट सिटीचो एमडी संजीत रॉड्रिगीज सांगता. एक वर्स जावन गेल्ले कामत प्लाझा हावसिंग सोसायटी हा तांच्या एके बिल्डिंगेचेर हे सारकें तेंकपाक पाविल्लें आनी हे रेजिडेंट्स असोसिएशनान म्युनिसिपॅलिटीक बरयल्लें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बरयल्लें, कलेक्टराक बरयल्लें दॅट दीस इज अ डेंजर टू आवर बिल्डिंग म्हणून. आनी ही चळवळ तांची चालू आशिल्ली, तांकां खुबशीं परमिशनां मेळिल्लीं. हें झाड आमच्या रोडाच्या प्रोजेक्टाचे एके आडखडीन आशिल्लें. ताच्या ऑपोजिटूच दुसरें वडाचें झाड आशिल्लें, चड डिस्टन्स नाशिल्लो. हे दोनी झाडां मदीं हाची पाळां येवन आमची प्रत्येक सुएजाचो चेंबर बंद जाल्लो आनी हे उकडून अशें आशिल्लें. ड्रेन थंयसर नाशिल्ली. हय, रस्तो सुद्दां उखल्लेलो, पेवमेंट उखल्लेलो, सगळें आसलें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खूबच टायम काडलो, इन्स्पेक्शन जालें आनी आफ्टर ऑल दीस वी आस्क्ड फॉर 6 परमिशन्स. ह्या 2 झाडांचें परमिशन आमकां मेळ्ळें आनी तांणी रिजन्स घाल्या ह्या झाडाक कित्याक ही कापपाकूच जाय पळय ती. इट इज नॉट बिकॉज वी आस्क्ड. उरलेल्या 4 झाडांचें परमिशन आजून मेळूंक ना. आमकां संदी मेळ्ळी, परमिशन मेळ्ळें. आतां तातूंत एक कापपाक दिल्लें आनी एक ट्रान्सलोकेट करपाक दिल्लें परमिशन. तांणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो डेप्टी कन्जर्वेटर आहा तांणी आमकां सांगिल्लें, सर मातशें तुमी पळया, कशें करून ट्रान्सलोकेट करपाक तुमकां जाता जाल्यार करा, हांव ट्रान्सलोकेशनाचें परमिशन दिता. सो वी ट्रायड. आमी खूब जाणांक विचारलें, बाबा हें ट्रान्सलोकेशन कशें करपाचें, हे कितली मिशिनरी जाय, ताजो वेट कितें, तो उखलूंक जातलें झाड, येतलें झाड. 7 दिसाचेर भासाभास जाली. वी आर decently happy that we have made utmost and sincere effort to translocate this tree.